भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जावं। नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो। नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। येसोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशी साता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी साता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशी साता आनी सदां सर्वता आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सरल्या बावर्त्यां पासत मागणे सासनाचो विशेव दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सकाळींची भेटवणी ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या समेस्तिराद्या पासत भाग्यवंत आमकां मरयेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां। प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्यांत दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयतां। सर तुजे पासत हे जेजूच्या पवित्र काळजा हे जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोंक हांव खुशी व्हरतां। सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण। म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां हांव तुका अर्गान दितां अंतस्करणी नमस्कार करतां व्हड तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा। म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता। तुज्या व्हडा मानाक
म्हज्या पातकांच्या बारीकपणाक, म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेस पातकां म्हज्या पातक्याची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दिसायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकूट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. मरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणा पासो. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. ये भाग्यवंता देवा,
ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मरा, काकोळ तामची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा, काकोळ तामची कर. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. सामातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. अध्याय 19 ವಾಕ್ಯ 3-12 ಸರ್. तोवळ थोडे फारिजेव जेजू सरशीन येवन ताका पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयतगी. जेजून तांकां जाप दिली. आरांबारस रसनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रसली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय गे. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडें तीं दोगां न्हय बगार एकच. त्या पासत देवान जोडी केलां ते मनीस मोडिना जावं. तें ताका म्हणालें. तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळासराची एक चीट बरोवन आपल्या बायलेक सोडयत म्हूण मोयजेन कायद्यानिशी परवानगी दिल्ली कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली. वय, तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोयजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली, पूण आरांबातावन अशें नातलें. हांव तुमकां सांगतां, जो कोण व्यभिचाराच्या एकच एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडता आनी दुसऱ्या कडेन लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता. ताका शीस म्हणालें. दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजार जायनातलेंच बरें. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें. हें उतार सक्कडी मानून घेशेनात. जांकां तें देणें मेळ्ळां ते मात्र ते घेतीत. आसात थोडे हिजडे जल्मातावनूच अशे, आनी थोड्यांक मनशांनी हिजडे केल्यात, आनी थोड्यांनी सर्गींच्या राजा पासत आपणाकच हिजडे करून घेतल्यात. जो कोण हें उतार मानून घेवंक शकता तो तें घेवं. जुदेव समाज पुरुश प्रधान. स्त्रियांक थंयसर स्थान नातलें. प्रद्वाराच्या कारणा खातीर आनी हेर खंयच्याय चिल्लार कारणा खातीर दादल्यान बायलेक सोडयत आसलें. जेजूक पारकुंच्या इराद्यान फारिजेव जेजूक सवाल करतात. आमी कुटुंबांत जल्मातांव, व्हड जातांव आनी कुटुंबांत आमचें व्यक्तित्व रुपीत जाता. आमकां रोसुल्लो देव एक कुटाम. जे देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. देव आपले रचनेचें काम एका काजारी जोडया मारिफात मुंदारून व्हरता. काजारी जिवितांत वेगळासराक अवकाश ना म्हूण जेजू आमकां स्पश्ट करता. लग्न सक्रामेंताचे मणयारी व्हंकल आनी न्हवरो. देवाची कृपा एका जोड्याक माया मोगाच्या आनी बोगसानाच्या स्पिरितान जियेतना फावो जाता. पवित्र सभेचे शिकोवणे प्रमाणे लग्न सक्रामेंतान 2 उद्देश आसात. पयलें, पती पत्नीचें बरेपण, सांगातपण आनी विश्वासपण. दुसरें, भुरग्याचें जनन आनी जतन. बिस्प फुलटन जे शीन आमकां जागयता. लग्न तेगा मदें दादलो, स्त्री आनी देव. कशें जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो
तशें एका दादल्यान मोरा पर्यंत आपले पतीनेचो मोग करूंक आसा. एक सांगणी अशी आसा, जर तर तूं झुजाक वेताय 1 पोवटी माग, दर्या पैनाक वेताय 2 पोवटी माग, लग्न संस्कार स्वीकार करूंक वेताय 3 पोवटी माग. वेगळसराची चीट बरोवन दिवची सारकें या न्हय ह्या सवालाक जेजू जबाब दितना काजारी जिविताचें तशेंच अंकार जिविताचें महत्व उखलून धरता. जुदेव समाजेंत दादल्याक सर रितीचो अधिकार आशिल्लो आनी स्त्री केदींच दादल्याक समान न्हय म्हणली अभिप्राय आशिल्ली. देखून दादल्यांक वेगळसर दिवच्यांत सडीत स्वतंत्र आशिल्लें असलें चिंतापू सूख म्हूण जेजू स्पश्ट करता. काजारी बेसांत दादल्या आनी स्त्रियेच्या संबंदांत कोणेय आपूण उंचलो म्हणून चिंतिनासता दोगांयकी समान रितीची हक्कां आनी जबाबदाऱ्यो आसात म्हूण जाणा जायजे म्हणल्या अर्थान उलयता. वेगळसर सोडून येवच्या ह्या काळार सोंसणीकाय आनी सोडदोड करच्या मनोभावाची भोव गरज आसा. काजारी जोड्यांनी सदांच एकामेकाक गनान आनी मानान लेखून एकामेकांतय विश्वासीपणान जियेजे. हर एका व्यक्तीक विंचोवन करची शाती देवान दिल्या. काजाऱ्यांनी तशेंच अंकोरपणाचो बेस घेतिल्ल्यांनी आपणाचे स्वतंत्र वायटाक ह्या हेरांक अवमर्याद करूंक वापर नजो म्हणलें समजून घेवया. देवाची काकूळत जोडूंक मागणें. दयाळा देवा, तूं एकलोच बरो. तुजे काकूळती थंय हांव धांवून येता. हांव किरकोळ, हांवें मस्त चुकी केल्यात, पूण तूं काकूळतीचो देव. देखून तुज्या काकूळतीचेर पातयल्लो आत्मो निरासो जालो म्हणलो खंयच्याय युगांत हांवन आयकल्लें ना. भुमी आनी अंतरळ तें नेणा. हे काकूळतीच्या देवा, तुवें मात्र म्हाका नितीवंत करयेंत. आनी तुज्या काकूळतीवंत काळजांतय हांव धांवून येताना तूं म्हाका केदींच तिरस्कार करिचो न्हय. कित्याक केद्या व्हडा पातक्याकी त्या काकूळतीवंत काळजान केदींच काकूळत इन्कार केल्ली ना. अंतराळ आनी भुमी सरल्यारी तुजेर पातयेवन आयिल्ल्या आत्म्यांक व्हडा काकूळतीन वेंगचें तूं रावोवचो न्हय. कितली अपरिमीत तुजी काकूळत. तिका गड ना, तिका शर्त ना. हे मोगाळा जेजू, पातकांत एकसुरे जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट. तूं म्हजो सर्ग, तूं म्हजी शांती आनी तूं म्हजी बचावी. म्हज्या कश्ट आकांतांनी आनी दुबावांनी तुमच म्हजें शांत समाधान. म्हज्या जिणयेची वाट उजवाडावचें किरण तुमच. एकसुऱ्या आत्म्याक तुमच सर्वस्व. जेजू, म्हज्या आत्म्याचें मौनपण तुका समजता. तूं आमची अस्खतकाय जाणा जाल्लो श्रेश्ठ याजक. तूं बरो आनी प्रवीण वैज. आमी कश्टान सांपडनाशें तुमच आमकां राखताय, बुजयताय आनी गूण करताय. जेजू, जावं तुका अर्गां आनी होगळाप सासणाच्या सासणाक. आमेन. बोव काकूळदार जेजू, मोग आनी काकूळ तुस्स जावन आसात तुजे गूण. हांव तुका आराधन करता आनी तुजो मोग करता. हांव म्हाकाच आनी म्हज्या कुटुंबाक तुज्या काकूळतीक समर्पिता. आमकां सर्वांक तूं तुज्या काकूळतीच्या मोगांत स्विकार कर. पास्कांच्या आयताराच्या उपरांतल्या आयतारा तुजे काकूळतीक आराधन करीजय म्हूण तुवें कळीत केलाय. आनी हें फेस्त सर आत्म्याक आनी प्रत्येक जावन सर पातक्यांक एक बरवशेचो आसरो जावन आसतलें. आनी तुज्या मोवाळ काकूळतीची गुंडाय त्या दीस उक्ती आसतली म्हूण तुवें बसयलाय. आमी तुजी दैवीक काकूळत आमच्या भारताचेर आनी प्रत्येक जावन
आमच्या दियेसजेचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर मागून घेता। आमी आमची संपूर्ण पातयेनी आनी बरवसो तुज्या अंतनतले काकुळतीचेर आनी मोगाचेर दवरता। भोव मोगाळ जेजू, तुजे काकुळतेन भरिल्ल्या काळजातावन भायर सरलेल्या त्या रक्तान आनी उदकान तूं आमकां सर्व वायटांतले राख आनी बचाव कर। काकुळदारा जेजू, तुवें आमकां सांगलां, म्हजो बाप कितलो काकुळदार गी, तशें हेरांतय तुमी काकुळदार जाय म्हूण। तुवें सांत पावस्तिनाक सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी तुज्या मोगान आनी काकुळतेन जियोवन आमचे जिणेद्वारी हेरांक तुज्या दैवीक काकुळतेची खबर वांटूंक आमकां फावो कर। आमेन। बाप साहेबाच्या इराद्या खातीर आमी आतां मागया। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। नामान मरिये कृपेन बदलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता। आमेन। सबार भाव भयणींनी तांच्या विविध समस्या खातीर आनी त्या सवां खातीर ह्या मागणे वेळी मागोवंक विनवणी केल्या, तर आमी आमची त्या सवां तांचे संगी मेळोवया आनी तांच्या खातीर आनी आमच्या सर्वां खातीर आतां मागया। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। नामान मरिये कृपेन बदलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता। आमेन। प्रत्येक जावन मणिपुरांत शांती स्थापन जावचे खातीर आमी आतां मागया। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। नामान मरिये कृपेन बदलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता। आमेन। ह्या सकाळीच्या अमोलीक मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर मागया। सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी आतां मागया। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। नामान मरिये कृपेन बदलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता। आमेन। ऑगस्टाची 18 तारीख, सांत हेलेना। आसियाच्या साद्या परिसरांत जल्मून आयिल्ली सांत हेलेना कॉन्स्टंटायन वर्त्याची आवय जावंक पावली। बिथिनियांत ती एक छत्र चलोवन आसतना कॉन्स्टांटियोस क्लोरस म्हणलो सैनाचो अधिकारी तिचे लागीं लग्न जालो।
पूण 21 वर्सां उपरांत तो अस्तमतेचो राय जातना राजकीय कारणांक ताणें तिका लग्न विच्छेदन दिलें. जाल्यार कॉन्स्टंटायन तांचो एकलोच पूत आपल्या आवयक विश्वासी आनी विधेय जावन रावलो आनी रायाच्या पाठार बसतच ताणें तिका रायाळ मान दिलो. 313व्या इसवेंत आपल्या पुताक मॅक्सेन्सियसा विरोध जीक लाभतना ती क्रिस्तांव जाली. ताचे उपरांत उर्बेस्त आनी देखीबरीत क्रिस्तांव जिणी तिणें जियेली. तिच्या उदारपणान आनी प्रभावान भावार्थ विस्तारावंक आदार जालो. युरोपांत जायत्यो इगर्ज्यो तिणें उबारल्यो. 70 आनी 5 वर्सां प्रायर तिणें भाग्यवंत जाग्याक एक प्राचिताचें पैण आरंभ केलें आनी बेतलेमांत जेजू जल्मल्ल्या जाग्या लागसार एक इगर्ज आनी जेरुसलेमा लागीं जेजू सर्गार चडोवन गेल्ल्या पर्वतार आनी एक इगर्ज उबारली. जेजूचो नीज कुरीस तिणें सोदून काडलो. रोमांतले तिचे रावळेर जेरुसलेमांत भाग्यवंत कुर्साची इगर्ज जावन बदलेली. जेजूच्या कुर्साचो एक वांटो आनी पिलाताचें बरप ह्या इगर्जेंत आजुनी सांबाळून दवरल्यात. रंग घालतल्यांची सुवी आनी खिळे करतल्यांची पात्रोन म्हूण सांत हेलेनाक मानतात. सोम्या दिन वासुयांतो बरो, सोम्या दिन वासुयांतो बरो, सोम्या दिन वासुयांतो बरो, मोगा परिमिता सोकरो. दिन वास्तलो सोम्याक सर्वै काळी, वाकणटलो महिमा संसकाळी. रसनार्तो सर्गानी या संसारी, रायामा सर्वांचो सदांकाळी. सोम्याक दिन वासुयांतो बरो, सोम्या दिन वासुयांतो बरो, सोम्या दिन वासुयांतो बरो, मोगा परिमिता सोकरो. सर्वै काळी सोमी पातयेणेसो, दोबळ्या धाकट्यांक आदार नीतला बंसो. सर्गी खाणान सर्वांक मोगान पोसो, दुखेस काळजांक दयेन बुजोवचो. सोम्या दिन वासुयांतो बरो, सोम्या दिन वासुयांतो बरो, सोम्या दिन वासुयांतो बरो, मोगा परिमिता सोकरो. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी, आशीर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.